जेन्ना तुवें आयकलें की आपण 70चे 45,000 लोकांक हाडटा म्हणून तेन्ना एक 70कार म्हण तुका कितें दिसलें? नाही ते स्टेटमेंट जे असले मिनिस्टराचे तो असो एग्रेसिव्ह जातकच असली स्टेटमेंटां करता पण त्या स्टेटमेंटाक व्हडलेंसं म्हत्व ना कारण ताका कितकी मतां पडल्या हय किंवा त्याच्या दोनूय कॉन्स्टिट्युशन त्याच्या कितली मतां पडल्या ते जर गणीत केलें जाल्यार ते 20-22,000च्या वयर वचना. हय सो 45,000 जर लोक हाडचे पडले जाल्यार मागीर ते खंयच्यान हाडटलो. सो तेणें ते केल्लें एक थोडे दोतोराचे कॉन्स्टिट्युएन्सींतली धरली आसता ताणें दोतोर स्टेजीर आशिल्लो म्हणटकीर. सो तेणी म्हाका दिसता तें एक अशें कांय वेळार तो अशी कन्फ्यूज जाता आनी अशी स्टेटमेंटां करता पूण त्या स्टेटमेंटाक व्हडलेंसो व्हॅल्यू दिवपाक जाय किंवा ते सिरियस घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसना. कांय लोकांनी ताचें बेश्टेच आसा राजकारण केलां तो उलयला आपूण पणजे हाडटलो म्हणून अशे लोक थोडेच येवपाक पडले अशे लोक येनात ते. बरोबर 45,000, whatever the number is, getting them to Panjim to serve what? I mean, what are you going to do? I mean, कितें करपाचें ताणें येवन? it's just rhetoric. I mean, तसले एका स्टेटमेंटाक रिएक्ट जावूच नाशिल्लें कित्याक what are you going to prove with this kind of a statement? 45,000 हिंगा हाडून कितें इलेक्शन जावपाचें आसा हिंगा